नावेली ब्लॉक अध्यक्ष म्हूण एसटी फुडाऱ्याची नेमणूक केल्यार जशे कांय जाण दावो करतात त्या प्रमाण विरोधी पक्षांमदलो एकवट मोडना। वयल्यान हाका लागून प्रतिनिधित्व आनीक घट जाता। विरोधकां मदीं एकवट घटमूट आसा। आमी काँग्रेसी वांगडा रावन दक्षिण गोंयांत कॅप्टन विर्यातोक निवडून हाडला म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय उलयला। आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचे लिडराक नावेलीचो गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक प्रेसिडेंट करप म्हळ्यार ओपोजिशन युनिटी तुटप हें कशें जाता? तूं म्हाका सांग, राहुल गांधीन वयर म्हणिल्लें आहा की SC, ST, OBC हांकां आपूण 50% रिप्रेजेंटेशन दितलो इन डिस्ट्रिक्ट कमिटीज म्हणून। हें काँग्रेसीचोच व्हडलो लिडर ऑफ ओपोजिशन हें स्टेटमेंट काडटा। अशे परिस्थितीन आमी कशें म्हणूंक शकता की एक ST मनशाक जर हांवें रिप्रेजेंटेशन दिलें, ओपोजिशन युनिटी खंयच्यान तुटली, कितें जाली? अरे हेच ओपोजिशन युनिटी खातीर आमी पयर विर्यातोक मतां मारून निवडून दिला। खंय तेन्ना युनिटी जाल्ली? सगळें आतांच दिसपाक लागलें। आनी अशें खंयच्या कायद्यान म्हणलां की आमी बारीक समाजाक रिप्रेजेंटेशन दिवचें न्ही म्हणून? कोणें म्हणलां हें? सो ही जी भाशणां आहा पळय की ओपोजिशन युनिटी तोडली बिडली, कोणें ओपोजिशन युनिटी तोडूंक ना। आमी सर्वसामान्य गोंयकारांक तातले तातून मूळ गोंयकारांक रिप्रेजेंटेशन दितले म्हणून अनाउन्स केल्लें आहा। ते आमी दितात। फातोर्डान आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट मूळ गोंयकार आहा, तो पिटर हांगा आहा। सो बेसिकली आमचे सगळे गोंयकारांक रिप्रेजेंटेशन दिवंक आमी सोदतात। हातून ओपोजिशन युनिटी बी कांय तोडूंक ना। पूण घरान बसल्या पळय तांकां ती सपनां पडची न्ही। लोकां मदीं मागीर उलया ओपोजिशन युनिटी कितें ती सगळी युनिटी आमकां कितें ती खबर आहा। आनी हे युनिटी खातीर तो तुमचो MP निवडून आयला। ओगीच सवाय भितर फुकट भितर निवडून येवंक ना तो। आमी ताका मेजॉरिटी दिल्या, मडगांवान बरे वोट दिल्या, फातोर्डान दिल्या, ते ओगी जावंक ना। ती युनिटी हाडली म्हणून जाला ते ताका सांग।